वीज खात्यान केबल ऑपरेटरांक थाकाय दिल्या. लायटीच्या पोलावेल्या इंटरनेट आणि टीव्ही केबल ऑपरेटरांच्यो केबली कातरपाक वीज खात्यान स्थगिती दिल्या. फुडलो आदेश ये मेरेन कारवाय करपाक मेळची ना खंय. मुख्य वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडिसान हे विशीं आदेश काढलो. वीज खात्यान केबल ऑपरेटरांक थाकाय दिल्या. इंटरनेट आणि टीव्ही केबल ऑपरेटरांच्यो केबली कातरपाक वीज खात्यान स्थगिती दिल्या. एका बरोबर आमी सगळ्योच केबली कातरून उडोवपाक शकनात. अशें केलें जाल्यार इंटरनेट सेवाय बंद पडटली आनी सगळींच कामां आडकून उरतलीं. तशेंच लोकांकूय त्रास जातलो अशें वीज खात्याचो मुख्य अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस सांगता. कांय केबल ऑपरेटरांनी पयशे फारीक करता म्हूण सांगलां. दंड वसुलीचे बाबतींत केबल ऑपरेटरांक कसलीच थाकाय मेळची ना. तांकां फकत वेळ वाडोवन दिला अशें स्टीफनाचें म्हणणें. दुसरे वटेन उंचेल्या अधिकाऱ्यान काडिल्ल्या आदेशाक आमकां पाळो दिवपाक जाय. ह्या आदेशा प्रमाण आमकां आतां केबली कातरपाक मेळच्यो नात. फाल्यां पोल मोडून पडलो तरी लेगीत आमकां केबलींक हात लावपाक मेळना अशें वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये सांगता. कळसा पांडुरा प्रकल्पाचेर कर्नाटक आनीक एक पावल फुडें. उदक वळोवपाच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करपा खातीर कर्नाटक सरकारान खानापूर तालुक्यांतल्या कांय शेतकारांक जमीन संपादना विशीं नोटीस जारी केल्या. तशेंच ह्या शेतकारांक 80 दिसां भितर हरकत सादर करपाची मुजत ह्या नोटीसेन दिल्या. केप्यां कोर्टा कडल्या रस्त्याचेर अतिक्रमण करून बसपी विक्रेत्यांचेर केप्यां पुलिशेन कारवाय केली. रस्त्याचेर अतिक्रमणां करून आपलो धंदो करतात. हाका लागून रस्त्यावेल्यान घोळपी येरादारीक त्रास जाता. तशेंच अपघातूय जावपाक शकता. देखून पुलिसांनी ही कारवाय केल्या. रस्त्या कुशीक बसून धंदो करपाक कसलीच हरकत ना, पूण रस्त्यार अतिक्रमण वेवसाय करचो न्हय. पुलिशेच्या कारवायेक पालिका तेंको दितले म्हूण केप्याची नगराध्यक्ष दिपाली नाईक हिणें सांगलें. धुळेर म्हापशा नवी उदकाची पायपलायन घालच्या वेळार जेसीबी घालून 600 एमएफची पायपलायन फुटिल्ल्यान लाखांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्ली. तशेंच उदक कुशीकच्या दुकानांनी पार्क करून दवरिल्ल्यान गाडयेच्या इंजीन आनी बंगसाळींत उदक घुसिल्लें. उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान म्हापशे सयत बार्देस मालांतल्या कांय वाठारांनी उदकाची पुरवण बंद जाल्ली. उपरांत संबंदीत खात्यान बेगोबेग पायपलायन दुरुस्त करपाक हातीन घेतली. राती उसरा मेरेन युध्द पातळीचेर काम करून उदका पायपलायन दुरुस्त केली. मात निरीक्षणाक लागून पायपलायन उक्ती दवरिल्ली आसा.
म्हापशा पोरणे मार्केट वाठारांतल्या फास्ट फूड आस्थापनाचेर अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड घातली. नितळसाण नाशिल्ले सुवाते वयली कांय फास्ट फुडां बंद केली, तशेंच शिजयल्ली जिन्नसां जप्त केली. बुधवारा सांजेच्या वेळार अन्न वखदां प्रशासनान ही कारवाय केली. म्हापशेच्या अलंकार थिएटर वाठारांतली सुमार 70% फास्ट फुडां आनी हॉटेल रेस्टॉरंटां नितळसाण नाशिल्ल्यान बंद केल्या अशी माहिती अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यान दिली. बारा वरांच्या मॅरेथॉन चर्चे उपरांत संसदेन वक्फ दुरुस्ती विधेयक पास जालें. बुधवारा राती 2 वरांचेर जाल्ल्या मतदानात 520 खासदारांनी वांटो घेतिल्लो. 288 खासदारांनी दुरुस्ती वटेन जाल्यार 232 खासदारांनी विरोधात मतदान केलें. 12 वरांच्या मॅरेथॉन चर्चे उपरांत संसदेन वक्फ दुरुस्ती विधेयक पास जालें. अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी ह्या विधेयकाक उमेद म्हळ्यार युनिफायड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट अशें नांव दीत हें विधेयक राज्यसभेन सादर केलें. फुडल्या 2 वर्सांच्या काळात लोकांक नोकऱ्यो दिवपाचें सरकारान थारायला. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळान आमी नोकऱ्यो तयार करतले आनी दर एका मतदारसंघात 300 नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिलें. परवरी जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. जायत्या लोकांक नोकरेचो हुस्को आसता, तसो हुस्कोय आमकांय आसा. फुडल्या 2 वर्सांच्या कार्यकाळात आमी लोकांक नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिलें. आमी कर्मचारी निवड आयोग तयार केल्लो आसलो तरी आमकां कुशळटाय आशिल्ल्या तरणाट्यांचो हुस्को आसा. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळान आमी नोकऱ्यो तयार करतले आनी दर एका मतदारसंघात 300 नोकऱ्यो दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. परवरी जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सालिगांव मतदारसंघाचो आमदार केदार नायकाच्या कामाची तोखणाय केल्या. मतदारसंघात सुरू आशिल्लें ताचें काम आनी योगदान पळयलें जाल्यार केदार नायकाक बऱ्या पदाचेर हाडपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. हाल पिर्णा हांगा जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्याक मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंय पर्यटन खात्याचे जोड पालवान मडगांवां आख्या वाठारांतल्या साईधाम ह्या श्री साईबाबांच्या देवळान मुर्ती प्राण प्रतिश्ठापनेच्या रौप्य महोत्सव सुवाळ्याक मंगळारा सावन सुरवात जाली. ह्या सुवाळ्यात 3ऱ्या दिसाक सकाळी आमदार दिगंबर कामतीन आपल्या घरकान्नी सयत मुर्तीचेर महाअभिषेक आनी महापुजा केली. दनपारां 3 वरांचेर भुरग्यां खातीर बाल मेळावो जातलो, तशेंच सांजे शिर्डीच्या पुजारीचे भजन आसले. समेस्त गोंयकारांनी ह्या साई महोत्सवाक येवचें अशें आवाहन साईश राजाध्यक्ष हांणी केलां.
राज्यांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांक नेट आयला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतानूय राज्यपालाची भेट घेतिल्ल्यान बेरेस्तारा सांजे मंत्रिमंडळ फेरबदल जाता काय कितें असो दुबाव मारपाक लागला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतिल्ली राज्यपालांची भेट ही राजकीय दृश्टीन प्रेरीत आशिल्ली काय आनी खंयचो विशय घेवन मुख्यमंत्री राज्यपालांक मेळ्ळो तें मात कळपाक मार्ग ना. दुसरे वटेन मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारानूय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईकाची भेट घेतली. प्रदेशाध्यक्ष जाल्यार दीपक आपल्याक मेळूंक नाशिल्लो, ताका लागून तो आपल्याक मेळपाक आयिल्लो अशें दामू सांगता. दुसरे वटेन मुख्यमंत्री राज्यपालाच्या भेटीचेर दामू सांगता ही फकत सदीच्या भेट आशिल्ली खंय. हे भेटी फाटल्यान मंत्रिमंडळ फेरबदल वा आनी कसलोच उद्देश नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. आमी घरांचो कर वाडोवंक ना, आमी फकत वेपार परवानो शुल्क वाडयला अशें मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान स्पश्ट केला. विरोधक फकत फटीच्यो वावड्यो पातळपाक व्यस्त आसा, तेन्ना तांचेर लक्ष दिवचें न्हय अशें तांचें म्हणणें. प्रत्येक नगरपालिकेक येणावळ ही म्हत्वाची, देखून लोकांचो विचार करूनच पालिका निर्णय घेता. मडगांव नगरपालिका लोकांक बरी सेवा दिवपाक प्राधान्य दिता अशें आमदार दिगंबर कामतीन स्पश्ट केलें. विड्डे साखळे वाळवंटी न्हंयत बेकायदेशीर रेंव काडिल्ल्या प्रकरणात कारवाय करपाक दिवचल मामलेदारान हयगय केली. ताका लागून दिवचल मामलेदाराक कारणां दाखय नोटीस जारी करपाचे उच्च न्यायालयान उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निर्देश दिल्यात. वाळवंटी न्हंयत विड्डे साखळे वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडटात म्हूण साखळेच्या तलाट्यान मामलेदाराक अहवाल सादर केल्लो, मात ताचेर कारवाय कित्याक करूंक ना तें स्पश्ट करचें आनी ताचो अहवाल सादर करपाक सांगला. हे विशींची फुडली सुनावणी 29 एप्रिलाक जातली म्हूण ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान माहिती दिली. नवे शैक्षणिक धोरण लागू करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक ऑल गोवा मुस्लिम मायनॉरिटी संस्थेनी तेंको दिला. नवे शैक्षणिक धोरण हे विद्यार्थ्यांच्या भल्या खातीर. शाळा एप्रिलाच्यान सुरू करच्यो न्हय म्हूण सांगून कांय लोक पालकांची दिशाभूल करतात अशें उर्फान मुल्लाचें म्हणणें.
फोणेच्या नुस्तें विक्रेत्यांनी फोंड्या नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष आनंद नाईकाची भेट घेवन नुस्तें मार्केट स्थलांतरीत करच्या पयलीं योग्य साधन सुविधा दिवची म्हूण मागणी केली। नुस्तें मार्केटाची अवतिकाय जाल्ल्यान फोंडा नगरपालिकेन नुस्तें विक्रेत्यांक स्थलांतरीत करतले म्हूण नोटीस काडिल्ली। उपरांत तांकां दुसरी सुवात निश्चित केली। मात ह्या सुवातेर फावो तशी साधन सुविधा ना अशें नुस्तें विक्रेत्यांचें म्हणणें। देखून ह्या विशीं संबंदीत नगरसेवका कडेन चर्चा करतले अशें फोंडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक हांचें म्हणणें। सावंतवाडो कुडचड्या वाठारांतलो रॉकी डिकॉस्टा फाटल्या 16 वर्सां सावन जनावरांक जीवनदान दिवपाचें काम करता। ह्या कामा खातीर ताणें खंयच प्रशिक्षण घेवंक ना। आतां मेरेन खुबशा जनावरांक ताणें जीवनदान दिलें। जीवनदान हें श्रेष्ठ दान। रॉकी डिकॉस्टा फाटल्या 16 वर्सां सावन राना खात्यांत काम करतात। जेन्ना सावन ते सेवेंत रुजू जाले तेन्ना सावन तांच्यांनी कितल्याशाच प्राण्यांक जीवनदान दिलें। हें काम फकत जनावरांक जीवनदान दिवपा मेरेन सीमीत ना, तर ह्या जनावरां कडल्यान लोकांचो जीव लेगीत वाटयला अशें रॉकी डिकॉस्टा हांणी सांगलें। हत्ती आनी वाघ सोडून सगळ्या जनावरांक वाचयला, तशेंच तांचेर उपचार करून रानांत सोडले। ह्या कामा खातीर खंयच प्रशिक्षण घेवंक ना। ल्हानपणा सावन आपल्याक ह्या कामाची आवड आशिल्ली अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें। गुटखा आनी हेर तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीचेर आळाबंद हाडपा खातीर फावो ती जागृती करपाचो निर्णय दिवचल पालिकेन घेतला। शारांत जागृती करूनय नियंत्रण आयलें ना जाल्यार फुडलीं पावलां उखलपाचो निर्णय लेगीत पालिकेन घेतला। दिवचल शारांत मोठ्या प्रमाणांत गुटखा आनी हेर तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री जाता। शारांत दर दिसा जावपी कोयरां मदीं चडसो कोयर गुटख्यांच्या पाकिटांचो आसता। ह्या प्रकाराचेर नियंत्रण येवपा खातीर बेरेस्तारा पालिकेन एक विशेष जोड बसका आपयल्ली। नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार, मुखेल अधिकारी नेहाल तळवणकार हांच्या मार्गदर्शनाखाला जाल्ले हे बसकेक स्वच्छता दूत तशेंच मामलेदार कार्यालयाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। हे बसकेक मात 6 नगरसेवकांनी दाणी मारिल्ली। मजगती अन्न आनी वखदां खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हे फाटल्या म्हयन्यांत एके कार्यावळी निमतान दिवचले आयिल्ले तेन्ना स्वच्छता दुतांनी मंत्र्यांची भेट घेवन दिवचल शारांत तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापराचेर नियंत्रण हाडचें अशी मागणी निवेदना वरवीं मंत्र्या कडेन केल्ली। महाराष्ट्र सरकारान राज्यात बाईक टॅक्सीक मंजुरी दिल्या, मात कर्नाटकान बंदी घाल्या। जो मेरेन येरादारी कायद्यान संबंधित नेम जायनात तो मेरेन बाईक टॅक्सी ॲप आनी सेवा बंद दवरची अशें कर्नाटक उच्च न्यायालयान म्हणलां। ताका लागून रॅपिडो, ओला, उबर सारख्या सेवांक धपको बसला।
एकेकाळचे मडगावचे आयकॉनिक आगा खान गार्डन आता बेकायदेशीर गजालींचे ठिकाण जाला असो आरोप थळावे करतात। या गार्डनाचो ताबो आता भिकारी आणि सोरट्यांनी घेतला। एके वेळार या गार्डनांत लोक सकाळी मॉर्निंग वॉकाक येताले। गार्डनांत जाणटे रेडिओ आयकताले। पावसाच्या दिसांनी भुरगीं ह्या गार्डनाचो आलाशिरो घेताली। मात आता ह्या गार्डनांत फकत भिकारी आनी सोरटेच दिश्टी पडटा। रातच्या वेळार गार्डनांत जुगार आनी हेर नाका जाल्ल्यो बेकायदेशीर गजाली बेमोराद चलतात। मडगांव आता बेकायदेशीर गजालींचे ठिकाण जाला असो आरोप थळावे करपाक लागल्यात। मजगती आगा खान गार्डन वाठारांत चलपी बेकायदेशीर गजालींचेर कारवाय करपाचे आदेश दिल्ल्याचे आमदार दिगंबर कामतीन सांगले। गार्डनांत राबितो करप्यांक कोण जेवण दिता हाचेर चवकशी करपाची गरज आसा अशें आमदार दिगंबर कामतीचें म्हणणें। नावेली विलेजर्स युनियनान सीएससी कांसावलीक 2-1 गोलान हारोवन युनायटेड क्लब तळावलीन आयोजीत केल्ल्या युनायटेड ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलींत प्रवेश केलो। ही मॅच नावेलच्या रॉझरी खेळा मैदानाचेर जाली। दोनूय पंगडांनी मॅचीचे सुरवाती पासून आक्रमक खेळ केलो। दोनूय पंगडांक गोल करपाच्या समान संद मेळ्ळ्यो, पूण नावेली विलेजर्स पंगडान मेळिल्ल्या संदीचो फायदो घेत 2 गोल केले, जाल्यार सीएससी कांसावलीन एकूच गोल केलो। म्हापशेच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात बॉम्ब आशिल्ल्याची वावडी पातळिल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो। कोणी तरी ईमेल धाडिल्ल्यान पुराय कार्यालयात भिरांतीचें वातावरण पातळिल्लें। हे विशीं जेन्ना उपजिल्लोधिकाऱ्यान बॉम्ब स्क्वॉडाक कळीत केलें तेन्ना बॉम्ब स्क्वॉडाचे अधिकारी घडणूक थळार पावून सोद घेतलो तेन्ना ही वावडी आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें। बेकायदेशीर बांदकाम, दोंगर कापप, बेकायदेशीर माती भरप हांचेर कारवाय करपा खातीर उत्तर गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांनी फ्लायिंग स्क्वॉड नेमला। नागरिकांनी 0832225383 ह्या नंबराचेर म्हायती दिवची। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांचो उलो। एअरबीएनबी आणि गोवा पर्यटन विभागान गोवा अनसीन मार्गदर्शिका खासा पर्यटकां खातीर तयार केल्यात। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे एअरबीएनबीचे भारत आणि आग्नेय आशियाचे मुखेली अमनप्रीत सिंग बजाज आणि नामनेचे अभिनेते अभय देओल हांचे उपस्थितीत तिचे लोकार्पण जाले।